पळय गोंयांत हरमला एक क्लबाक उजो पेटलो आनी 25 जाण इनोसेंट मनीस मेले, नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. हांव सरकाराक विचारूंक वयता, गोंयचे जनतेचे मार्फत हांव सरकाराक विचारूंक वयता, तुमगेले आमदार MLA कितें करतात. नंबर 2 क्वेश्चन, तुमगेले जे पळय गव्हर्मेंट सर्वंट जे पळय आहात दर तरेची लायसन्स दिवपाची ते कितें करतात. तिसरी गोष्ट जे पळय लॉ एनफोर्समेंट एजन्सी ज्यो पळय आहात त्यो कितें करतात. चौथी गोष्ट तुमगेले जे पळय पुलीस जे पळय आहात जीपी बऱ्यो बऱ्यो एअर कंडिशन गाडी घेवन भोंवतात ते कितें करतात. हे सगळे कोणे पळोवप, पब्लिकेन पळोवप काय तुमकां जे पळय पळोवपा दवरल्या ताणी पळोवप. हो म्हजो एक नंबर एक प्रश्न आहा. आनी तुमचे कडेन जर काम जर जायना जर जाल्लाय आमी सोबे माजार सांगूंक सोदतात, तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटे पब्लिकेचे सर्वंट आनी तुमकां प्रत्येक मिनटाक पगार जो पळय आहा तो पब्लिकेचो आहा. हांव ओपनली सांगूंक सोदता सरकाराक, जे गव्हर्मेंट सर्वंट तातूंत इनवॉल्व आहात तांकां डिसमीस कर अंडर CCS रूल्स एंड रेग्युलेशन. CCS रूल कितें सांगता, एक गव्हर्मेंट सर्वंट काम सारकें जर करना जाय ताका डिसमीस करचो पूण क्लियर कट ताणें बरयल्लें आहा. ते वापरून आमकां सगळ्यांक डिसमीस कर आनी ज्यो पळय ती इलिगलिटी कितें आहा त्यो सगळ्यो बंद कर. ना जर जाय आतां पळय हाजे फुडें लोक तुमकां ओगी रावचे ना. फाल्यां पणजी मिटींग दवरिल्ली आहा, जुईज रिबेलोन मिटींग दवरिल्ली आहा, भरपूर लोक जातलो. आमी बी त्या मिटिंगे वतले आनी हे दर तरे विशय डिस्कस करतले आनी ताजे मार्फत आमी हे सगळें काम करून घेतले. मागीर तुमकां अपमान नाका. पळय व्हडले क्लबान डेमोलिशींग नोटीस काडिल्ली, डेमोलिशींग ऑर्डर काडिल्ली, ती कॅन्सल करून तांकां परती दुसरी ऑर्डर दिली ताणें. हें कितें चलना. वॉट इज द मिनींग ऑफ डेमोलिशींग ऑर्डर. डेमोलिशींग ऑर्डर म्हणजे तें डेमोलिश जावपा जायनी ना. तुमी ऑर्डर कित्याक काडली. तुमी डेमोलिश ऑर्डर काडटा ती सगळी चारय अर्दान पळोवनूच काडटा न्ही, एक सायड पळोवन काडना. तुमी कितें करतात, तुमकां जाय तशे पयशे घेतात, डेमोलिशींग ऑर्डर काडटात, जाय तितले पयशे घेतात, डेमोलिशींग ऑर्डर आहा ती कॅन्सल करतात. हें कितें चलना. गोंयांत रूल लॉ जस्टीस कितें आसा काय ना, काय फकत आतां पब्लिकेन मार्गार येवन बॉब मारपाची आनी हें करपाचें कितें चलना. हांव सरकाराक सुबेग माजार सांगता, कडक राव, नाजाल्यार लोक कायदे हातांत घेतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.